आमचे मोदेचे सुख दाटलाय, हो मोगोत कोंदीन वाचता कोण, आपले जिवीत तुका भेटोंक, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उजाडटा, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उजाडटा, सगळ्या मनशाक काळजांत दवरून, ताची भोक्ती आपली करून, जेजू वरवीं तुका बसोन, जेजू वरवीं जिवीत सोडून, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उजाडटा, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास मोग उजाडटा. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां. आयज आमचें 8वें नोवेन आनी 8वें नोवेनान आयची मांडावळ करता पाद्र आग्नेलाची समुदाय आसोय आनी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर सा फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. देवाक किरीत भाशेन आर्गां दिवया. डिसेंबराचो म्हयनो सुरू जाला. ह्या म्हयन्यांत आमी भितर सरता आसतना आमचे मुखार जी देणी आसात देवाची, त्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आयज मिलेना मेंडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आनी ह्या नोवेनाचे भेटेन भाग घेवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 8वो दीस नोवेनाचो चड करून आयच्या दिसाक आमी आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आनी साबीन मायचो आशिर्वाद आमी मागुया. हे वेळार ह्या पवित्र मंदिरान आमी आसतना आमी सदांकाळ देव बिरांतेची मनशां जावंक आमी मागुया. बाबाचे आनी बुद्धाचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसून तुझे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी भोक्तीपणान भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनांत वांटो घेवंक आयती जावया. ह्या 8व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन कुटुंबां संबंदां उद्देशी मिसांव जिवया. कुटुंब जावन आसा मुणावीक पवित्र सभा, जंय आवय बापूय आनी भुरगीं मोगान जियेतात. दर एक क्रिस्ती भावांतल्यान आपल्या बावतिजमा वरवीं जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक हो आपलो कायदो म्हूण मानून घेवंक गरज. ह्या मिसावान आमकां सोंपें जाता जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेका संबंदान जियेतात. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर जेजूचे मिसांव फुडें व्हरता. सदांच कुटुंब गोट आनी मजबूत करूंक वावुरलो तर आमी देवाच्या उतराचेर थीरपणी बावर दवरून कुटुंबाचे संबंदां वरवीं आमकां दिल्ल्या जेजूच्या मिसावां उर्बेन आनी जोडटेन फुडें व्हरूंक आनी ह्या वरवीं एक बरो समाज घडोवन हाडूंक आमकां बापाची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे कुटुंब आमकां सदांच कुशलकायेचे जाल्लेच जाय. जे कुटुंबान आमी जियेता ते कुटुंबांत सदांच देवाची ओळख आनी देवाची भिरांत आसूंकूच फावो.
कुटुंबान आमी मागणी कोत्ता एकामेका सवी आमी जियेता जेवता खाता तेच परी भावार्थ्यान आमी जियेता बरो वार करीत आसतना जायते पावटी आमचे कुटुंब चुकतात एकामेकाक आमी बोगसणे दिनात एकामेकाक आमी वळखनात थोडी पावटी आमी झगडटात किणटात देवाक आमी नाकाडटात आमकां जायती देवाची शिकोवन भाग्यवन फ्रांक शिकोवनूच आसून आमी थोडे पावटी विसर घालता असलें जिवीत आमी जेल्यात जाल्यार काल संतान दूख जोडून सगलीं हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सर्पुरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनात चिंतून तोंडात उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ते पासवाक भागयोन सदांच सांगवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सत पदवीदार देव आमची काकलच करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थना उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुज्या पयस सभेन भितर घेतलोय तेच आमच्या मोगाळ सोणोडेराची ओळख करून आमचे काळाच्या मनशांक दिवच्याक ताणें आमची काळजां लासूंक आनी ताचेर बाबाट दवरतल्यांक पयस सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां सतत बगूंक आमच्या सुंदर शब्दांत करा देव सचियात राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतली किल्ल्या वरवीं आमकां एक शार आसा आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सोर्वेस्परान बांदल्यात दारवोटे उगडात प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात ताचें मन थीर तें शांतीन जियेता कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा सोर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात कित्याक सोर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें खडप उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सोकलां उडयल्यात तें कोट तो मोडून उडयता ताचें निसणटण करता तें मोडून ताचो सत्यानाश करता लानविकाच्या पांया तळा दुर्बलांच्या पावला खाला तें कोट माडवतलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सोर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय सगळीं म्हणुया सोर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सोर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें
राजकुवराचेर विस्वास दवरचे परस संवसाराच्या गोपान सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. साबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटलें. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. साबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागतां. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. साबाब सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून माचवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुमी म्हणटा म्हाका सुम्या सुम्या म्हूण कोण स्वर्गाराच्यान भितर सोदचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कशी करता तोच स्वर्गाराच्यान भितर सोदतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताच्या प्रमाणे चलता. तो आपलें घर कोडपांत बांदलोले एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हुंवार आयले, वादळ येवन ते घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपांत बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलनात ते आपलें घर रेवार बांदलेले एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हुंवार आयले, वादळ येवन ते घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसरून पडलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 8वो नोवेनाचो दीस आनी आमकां विशय आसा जेजूच्या पावलांनी बागोवन फ्रांसिसा शेवेरा भाशेन कुटुंबांत समाधान उदेशी मिसावां जिवुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, ही आयची थीम जावन दी आयचो विशय जावन आसा आमकां जण एकल्याक लागता. कित्याक जण एकली आमी कुटुंबान जावं दी घराब्यान आमी जियेता. आनी जेन्ना आमी कुटुंबांत जावं दी घराब्यान जियेतना
कसले तरेची मनशां आमी जावंक फावो. आमी म्हणटल्या थोड्याच सुत्रांनी देव भिरांतेची आमी मनशां जावंक फावो. देव भिरांतेचे आमचे कुटुंब जावंक फावो. प्रितीच्यानो, जेन्ना जेजू कुटुंबांत जियेलो तेन्ना कसले तरेचे जेजू जिवीत जियेलो काय. मारिया जावं दी सायबीण माय, वा जावं दी भाग्योन चुचे, जेजूचो जायतो ताणें मोग केलो आनी जेजूक मागण्याचें जिवीत मेवलें कशें जावं दी. आपल्या आवय बापाचे उद्देशी तेच परी भाग्योन फ्रांसीस शेवेर संवसारी जिवीत जियेताना तो जायते देशांनी भोंवलो. जावं दी जपानांत, जावं दी चायना, जावं दी इंडियेक, जावं दी मलक्कान, हे गांवांनी तो भोंवलो, देशांनी तो भोंवलो. कित्याक लागून जाय? कसली गरज आसली ताका हांगा थंय भोंवन, जावं दी कित्याक तो वेतालो. प्रितीच्या बाब भयणीनो, ताचे काळसान देवाचो मोग आसलो. जेजूच्या उतराची सजमणी ताका दुसऱ्यांक दिवंक जाय आसली. जावं दी जेजूक ताका दुसऱ्यांक परगटूंक जाय आसलें. ताका लागून मिसावान तो वावर कोत्ता आनी आपलें जिवीत जेजूक भेटयता. प्रितीच्यानो, जेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आमच्या देशांत आयलो तेन्ना तुमी वाचलां आसतली ताची हिस्ट्री. कितल्या लोकांक ताणें पवित्र स्नान दिलो जायतो. 20,000 वयर ताणें लोकांक पवित्र स्नान दिलो. ताका मागणें करूंक ताणें शिकयलें. कुटुंबाचो ताका मोग आसलो, भुरग्यांचो ताका मोग आसलो, तरणाट्यांचो तशेंच वडिलांचो ताका मोग आसलो. आनी ताका लागून मागण्याचें जिवीत जिवन ताणें जेजूक परगट केलो. हें जावन आसलें ताचें मिसांव. म्हाका उगडास येता, एके फिगोजीन हांव आसलो आनी ते फिगोजीचें नांव जावन आसा भाग्योन फ्रांसीस शेवेर. आनी फिगोजीन आसतना थोडेशे घोराबे, कितले जावं दी कुटुंब 51. तुमी म्हणटले हे 51 घोराब्या 50 घोराब्या जावन फिगोज कशी जातली. फिगोज ती धाकटुलीच आमच्याच गोंयांत. ह्या कुटुंबान कितल्या पाद्रियो कितल्या माद्री आसले दिसता तुमकां? कितल्या कुटुंब? 51. हे फिगोचेन 5 माद्र्यो आनी 4 पाद्री आसा. ते फिगोचेन जाल्ले. कोणाची फिगोस? भाग्योन फ्रांसीस शेवेराची. तेच परी म्हाका एक उगडास येता. एक घोराबो आसलो आनी ते घोराब्यान आवय बापूय आसली. आनी जेन्ना घोराब्यान आवय बापूय आसली तेन्ना तांकां एकटो भुरगो आसलो. आनी त्या एकट्या भुरग्याक घेवन जायते पावटी ओल्ड गोवा वेतालीं. कशीं वेतालीं जायत? आतां आमकां मोटरां आसात, आमकां आतां व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसात. कशीं वेतालीं जायत? आपल्या घरांताय कुट्टाड्या तारीर चलोन वेतालीं आनी बोटीर वचोन ओल्ड गोवा चलोन वचोन बोटीचेर सावन ते वर्साचे वर्साक नोवेना करताले. आपल्या कुटुंबा पासत ती मागताले. प्रितीच्या बाब भयणीनो, एका दिसाक अशें घडलें जेन्ना ही ओस्सोरी ही घोरकान्न त्या घराब्यांतली भुरगीं जावची आसली तेन्ना दीस लागीं पावले. आनी ताचे पयले तातूंतलो तो भुरगो व्हडलो आसलो तो सेमिनरीन जॉयन जाल्लो आसलो. आनी जेन्ना ही ओस्सोरी हॉस्पिटलान आसता तेन्ना कितें घडटा जायत? त्या दिसाक डॉक्टर तिच्या घोरका लागीं विचारता, तुका तुजी बायल जाय, घोरकार जाय, वो तुका भुरगो जाय? आनी तो घोरकार म्हणटा, म्हाका भुरगो जाय. आनी तो भुरगो संवसारांत येता. आनी हो घोरकार कितें कोत्ता जायत? त्या भुरग्याचो पांय कितें कोत्ता जायत? मागणें कोत्ता. आपल्या
चेड्याक जो सेमिनरींत आसलो थंयसर ताका सांगता आमच्या कुटुंबा पासो तूं माग आनी तो पोत्तून काजत जाता सेकेंड टायम काजत जाता काजत जाल्या म्हणटच ताका आनी दोगां चेडवां जाता आनी दोगां चेडवां जाल्या म्हणटच ताची घरकान भुरगे जावचे आसले आवयपणाचे बेसर आसले तेन्ना दीस लागीं पावता तिसरो भुरगो जल्माक येवचो आसलो तेन्ना ऑपरेशनाचो टायम पावता दोतोर येता आनी तेन्ना दोतोर ताचे लागीं विचारता तुका भुरगें जाय वो तुका बायल जाय दुसरे पावटी तशेंच घडटा तुमी म्हणटली हे पावटी हो घरकार म्हणटलो आपणाक बायल जाय म्हणून ना तशें करिना तो म्हणटा आपल्याक भुरगो जाय सो कितलीं भुरगीं जालीं 5 जाण जालीं एका कुटुंबान 5 जाण भुरगीं जालीं तातूंतलो एकलो सेमिनरींत आसलो उपरांत 8 दिसांनी ताचो बापूय मरता उपरांत कितें घडटा जायत प्रितीच्या बाब भयणीनो तांच्या घराब्यान ग्रॅनी आसली ती ग्रॅनी कितें करता हे 5 भुरग्यांचो कुयदाद घेता तांकां व्हड करता आनी व्हड जालें म्हणटा तांदूळ एकलो पाद्री जाता आनी ती आतां बरी सेटल जावन बरो वार करून बरो आपलें कुटुंब सोडून घराबाद सोडून खुशालकायेन ह्या संवसारान जियेता प्रितीच्या बाब भयणीनो हातूंतल्यान आमकां कितें मेळता जाय जावं ती पयलें वाचप आयच्या प्रवादी आमकां कितें सांगता जाय तीर खडप कोणटो तोच आमचो देव आनी तेंच पयल्या वाचपान आमकां फावत जाता मेळता तें आमकां आयच्या शिव वर्तमानान मेळता घडये आमी जायते पावटी सुमी सुमी ओ सुम्या सुमी म्हणटात आसतलीं कित्याक लॉर्ड 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 हॅव मर्सी ऑन मी कित्याक म्हणटात जायत आसतलीं आमकां स्वर्गार वचूंक जाय अशें आमकां दिसता आसतलें आमी म्हणटात आसतलीं उतरां पूण तांदूळ आमकां कसली शिकवण मेळता जो कोण सुम्या सुम्या म्हणटा तांकां थोडे पावटी आमी आमच्या उतरांनी म्हणटात सुमी सुमी लॉर्ड लॉर्ड आय लव यू हॅव मर्सी ऑन मी पूण आमची चाल दुसरीच आसता ताका लागून जेसू उपरांत सजमणी दिता कसली जो कोण गोर आपल्या रेवार बांदता उतर घडया तो आयकता आसलें वादळ येता हुंवार येता आनी तें कोसळून पडटा म्हणूंक सोदता इट्स नॉट अ परमनंट इट्स अ मोमेंटरी इट्स अ टेम्पररी ताचें फावंडेशन सारकें आसना आनी जो मनीस घर कोडपाट बांदता कितेंय जिवितान येवं वादळ मोळ येवं पूण तें घर तशेंच सुद्दां तेच परी जिवीत भावार्थ देवाचें उतर आनी हांगासर आमकां देवाच्या उतराची सजमणी कसली जावं दी देवाची उतर आमी आयकता थोडे पावटी आमी विसर घालता देवाची उतर आमी आयकूंक जाय आमच्या जिवितांत पाडूंक जाय तेन्ना आमी गोट मनशां जातात प्रितीच्या बाब भयणीनो बागोवन शेवेराची आमी नोवेना करतात बागोवन शेवेरा भाशेन आमी जिवंक सोदतात आमचें कुटुंब हांवें जायते यूट्यूब हे फिगोजेंतले हांवें पळयल्यात क्लिप्सां वो जावन दुसरे तरेचे यूट्यूबार हांवें व्हिडिओ क्लिप्स पळयल्यात तुमचो पादविकार जावन दी दुसरे फादर आसतात ते वावर कोत्तात फॅमिलीक ते बेड दितात जावं दी जायते मागणे चलता जायते देवस्थान चलता भुरग्यांक जायते मोटिवेट करतात हो असलो वावर आमी कधीच विसरूंक फावना तोच वावर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत जावंक फावो जशें आमी आमचे फिगोचेन शिकतात आनी जे आमकां पाद्री शिकयतात ते आमी पाळूंक फावो आनी आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक फावो वी नीड टू इम्प्लिमेंट आनी जरी तर आमी आमच्या घराब्यांत
आमी मानून घेतात पाळटात आनी ती आमी चालो दवरतात तसलें देवस्पण जाल्यार आमकां देव केन्नाच सांडिना. जशें आमी पयत पुस्तकांत वाचून नियाळ करून जाणा. कसली अपाट? गूड शेपर्ड. जेजू जावन आसा एक आमचो बरो गवळी. बरो गवळी जावनूय जेन्ना 90 आनी 9 तातूंतली मेंढरां आसोन एक शेणटा, 90 आनी 9 मेंढऱ्याक थंयसरूच दवरून दुसऱ्याक शेणलेल्या मेंढऱ्याक सोदूंक भोंवतात. तसली मनशां आमी जावंक जाय. जेन्ना आमच्या घराब्यांतलो कोणूय जावं दी बेदबिकायेक सांपडलो, चोरयेक सांपडलो, वो जावं दी पिसो आसा, वो जावं दी तकलेन सारको ना, जाल्यार आमी तांकां मानून घेवंक जाय. तांकां आमी आमचीच म्हणून लागीं करूंक जाय. न्हय कुटुंबांक लागून जावं दी घराब्यांक लागून झगडीं, हें म्हजें बाट, ही म्हजी शीम, हो म्हजो फातर, हो म्हजो घराबो, हो म्हजो वांटो, असलें आमी करूंक फावना. आनी जरी तर आमी असलें केलें जाल्यार आमचो दिसपट जातलो. आमच्या घराब्यान फूट पडटली. आमचे घराबे कसले जावंक जाय? मागणेचे, एकवटाचे, शांतिकायेचे. तेंच जावन आसा आमचें मिसांव आमच्या घराब्यांत पयलें. जेन्ना आमी सांगातान जेता, सांगातान आमी मागणें करता, जेवणाक बसता, एकामेकाक सजमता, एकामेका लागीं उलयता, वो जावं दी घराब्यांत जेन्ना डावटीव जाता तेन्ना बसतात आनी नियाळ करतात, तेन्ना आमचे घराबे मागणेचे जावंक शकता, देवभिरांतेचे जावंक शकता. प्रितीच्या बाबिनीनो, वो 8वो नोवेनाचो दीस आनी आमकां बरे भाशेन शांतिकायेन नियाळ करूंक आमकां आयचो विशय दिल्लो आसा. कुटुंबीत जिवीत आनी फिगोस जावन आसा आमची भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराची. ताची देख घेवन जेजूचो पाटला करून घराबे आमच्या देवभिरांतेचे जावंक आमी मागूंक फावो. आनी जेन्ना हे फिगोचें जावं दी खंयसरूच आमी मिसाचे बलिदानान भाग घेता, मागण्यान भाग घेता, सामदी बरो वावर चलता, तेन्ना आमी बरे भाशेन मानून घेवन देवाचें उतर नियाळ करून मागणें करून आमी आमचो बावाट तीर करूंक फावो. मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना करीत भाशेन सायबीण मांयचो आमी आशिर्वाद मागुया, देवाचो आमी आशिर्वाद मागुया. तेच परी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराची जायती आमकां ह्या दिसांनी शिकोवन मेवल्या, ओळख मेवल्या, तीच आमच्या जिवितांत पाळूंक ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. सगळे उबी रावया. प्रितीच्या बाबिनीनो, आमचे काळसान गोडसो आनी आवडे आसा ते आमी देवा फुडें घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल घालतल्या कुटुंबाक सदांच एक सारकी वागूंक, तांच्या मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना तांकां भावपणान जियोंक आदार करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जायती आवय बापूय आपल्या जिवितांत जायते त्याग करून कश्ट करून आपल्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक वावुरतात. तर ह्या आवय बापायचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भुरगीं तशींच तरणाटी
जायते पावटी वायट रस्तो दवरून आपल्या वडिलांक मान रेस्पेद दिवंक विसरतात, तर आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या उतराक पालो दिवन आपल्या कुटुंबाक खुशालकायेची करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. दर एक कुटुंब मुलावी पवित्र स्वभाव ह्या संवसारांत जियेतल्या कुटुंब सदांच मोगान एकवटान आनी भोगसण्याचें जिवीत जियोंक आनी हे वरवीं बरो समाज घडोवन हाडूंक तशेंच आसय आनी आसय डोंगरी सॅक्टराच्या दर एका कुटुंबा पासत बापा लागीं मागुया. तळोच स्वीड ओगी रावन चणकल्याच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. मोगला बाप्पा, हे वेळार आमी आमची खासगी मागणी तुज्या फुड्यान घातल्यान तेच पुरी एक कुटुंब कसो आमी हांगासर एकठांय जाल्या. चणकल्याचेर तूं आशिर्वाद घाल. तशेंच एफिगोचेन वावरतल्या फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटर तांचेरूय तूं आशिर्वाद घाल. आनी सगळे आमचे आवड्यो आनी तशेंच गरजो ज्यो आमच्या फुड्यान घातल्यात त्यो विस्वासान आनी काल्तिकायेन मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया C38 पेज 44. C38 पेज 44. मोचे बाब भयणीनो, मोचें तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवा पाक मानत असलें सा म्हूण म्हाका हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक आनी मर्मेक आमच्या अनाके पयसपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा सर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत कुत्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटले नव्या जिविताक पयसल्या लोकांक सोलमाक हाडूंक बागोन फासान माप मेजप नासतना आपलो जीव कोरचिलो. लागशिल्ल्यान पयसल्या आमच्या भावा भयण्यां बरोबर तुजेशी आमी पावोवच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळसाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वयशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पयत बाप्पा सत पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर्ग आनी सर्वता क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगल्यांक रचलोय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्सारून ताणें कोस मारून सोंसले आनी मोनाचें चोयत व्हरोन पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें खोशी पाडली आनी एक पवित्र वर्सां तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. बाप्पा, कळसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण सतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca găci părgăciuia. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणकारा आमची बाप्पा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपूण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखाराची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं, ते जेजू सांगाता, ते जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशे ही आमचे बापा आमी मागणे करीत आसतना जावन दी ते आमचे कुटुंबीक मागणे आनी तातूंतली आमकां शिकवण जावन आसा अशी एकामेका सवें भोगसणें मागूंक देव आमकां भोगसूं. तेच परी दुसऱ्या पासत आमी मागून तेंच देवाचें बळ आमकां फावो जावं. तशेंच आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण घडत आसता. दिसपटी जिवितांतल्यान आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. हे मागणें आमी करीत आसतना हे आयच्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया, तरणाट्यां पासत आमी मागुया. तशेंच जी कोण पिरायेची आनी पिडेंत आसात तांचे पासत आमी मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी देर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संपायो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टगोलांक शिका तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां आदाराक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंकुरेकता. तर आमच्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली आमकां वाटाय. कित्याक सोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तांच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या भावार्थ्याचे दीस घाल. तुजे कशे पोरणे तिका शांत दी आनी तूंच केकोडन सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसून तुझे समे आसूं. क्रिस्ताची एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. जेजून देवाक म्हणलें, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता हांव तांचे सवें आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सूप बागी. सुम्याक तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थना बोमगल बाप्पा आमी तुका अर्घ दिता दिनवासा ह्या दिसा खातीर तशेंच ह्या पवित्र मंदिरान देवाचें उतर आमी आयकलां तुजी कूड आनी रगत आमी शेवल्यान
तातूंतल्यान तूं आमकां राख आनी सांबाळ. बरी कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर. तशेंच भाग्यवन फांशी शेवराचे मजतीन आमचे कुटुंब सदांच देवबिरांतेचे जावंक आमी मागता. कुटुंबान आमी येतना आमच्या भुरग्यांचो तरणाट्यांचो खरेपणीन आमी मोग करूंक, तशेंच भुरग्यांनी तशेंच वाडल्यांनी तरणाट्यांनी आपल्या आवय बापायचो मोग करूंक आमी मागता. आनी तेच भावार्थान कुटुंबान आमी शांतीन मोगान आनी एकवटान जिवंक तुजी कृपा आनी बोल आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसून तुमचे सगळे आसूं. सत्पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बाबणीनो केरीत भाशेन आयच्या दिसाक आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या आसोय आनी आसोय दोंगरी ह्या समुदायाच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास फादर फ्रँकी आयज तिसरे फावटी आमचे पासत ही नोवेनाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर पुरगटूंक आयला. गिरीतावन पयसतावन सगळे ट्रॅफिका मदल्यान हिंगासर पावपाक जाय आनी हे त्रास घेवन तो 3 फावटी आमचे पासत आयलो. तर फादर फ्रँकी तुजेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तुज्या वावराचेर आनी तुज्या शिकपाचेरूय आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनीक देवान तुका सगल्या वायटांतलो निवारू आनी तुज्या वावरान तुका येसवंत करूं म्हूण आमी मागता. गॉड ब्लेस यू. व्हडलो जा. फाल्यां आमी वेस्प मनयता सांजे प्रार्थन 5:30 वाजता तेर्स, त्या उपरांत मीस आनी आमी सांजे प्रार्थनानूय वांटो घेतले. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव जेजूच्या नांवान आनी सोडवणेची बरी खबर सोडवणेची बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसादेसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय. आनी तुजो जीव तुजो जीव जरोवन मेलोय. जळून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर त्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक दिनवासता. दिनवासता. आनी आतां आनी आतां आमचे पासत आमचे पासत तुजी विनंती मागता. विनंती मागता. जण एकलो ह्या वेळार आमी आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमच्या घोराब्यां पासत मागुया. आमचे ओत्रेक आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण शांती पावय मागता. मागता. आनी सोगट्यां पासत सोगता तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें पवित्रात्म्या सवें बापाक वाकाणटा. वाकाणटा. आमेन. आमेन.
Stan masalah tamka fawozauja. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आतांचे पावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी सदांच आमचे ताई
आमेन.